मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. सो जशें की तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू, त्या प्रमाणे भाय सा एक्सायटेड कशें किरपता पळय रे. व्हडल्या व्हडल्या मोबायला पळयताना आड्डी मारता. निंबूच ना रे, आता कितें घेवन येयला बारकेले. एकाने सांगले एक सोडा बॉटल आणि नाका शाणी पुरो एक सोडा बॉटल आणि एक निंबूच घेवन या म्हणून. मागीर वाटेर आनी मोदी खंय थांबपाक न्ही अशें म्हणून. म्हटल्यार हो निंबूच ना खंय सोडा बॉटल आनी कितें बारके बारके कितें घेवन येयले दे दे भयणशे बाटलेशे अंबानीली. सो जशें की तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू, त्या प्रमाणे आयज आसा फादर्स डे आणि आम्ही वचपाक भायर सरले. तुमकां सांगून नाशिल्लें फादर्स डे म्हणून, अशेंच वचपाक प्लॅन आसा अशें म्हणून. एक्चुअली फादर्स डे न्ही अशें म्हणून हांवें चिंतलेलें वचपाक. आमी फादर्स डे सकाळच्यान हांव आनी बाय डॅडाक सरप्रायज दिवंक आसा रे. सो हे टी शर्ट दिला आमी डॅडाक गिफ्ट. आयज घाल म्हणून नाशिल्लें, डॅडाच म्हणून बोललो आयज घालता म्हणून आपण रे. तुका आवाज करपाक ते आपण आपल्या भशेन कितें म्हणून खबरे सांगता. सो आतां न्ही 11 समथींग 11 साडे 11 कितली जाली, 11 जाली. सो आमी भायर सरला. एक्चुअली 10 भायर सरया म्हटलेलें, मागीर बाय न्हिदता उठता तेजेर डिपेंड न्ही सगळें. आनी तेजो एक्सायटमेंट लेवल शी रे. गाडयेक बसली की एक कितें करपाक कळ्ळें न्ही तेका, तेच कंटिन्यू करता. सो राव मातशें राव, तेका मातशें शांत जावन मागीर व्हिडिओ जाता आमी तो कंटिन्यू करता. हांव उलयता तितलें आपूण म्हणून उलयता आतां कंटिन्यू. हांगसर काणकोण पावपा येयली आनी ह्या बाय हांगासर न्हिदले. म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया अशें म्हणलें. न्हिदले ताका अशें करून एक सायडीच्यान बसयतात, पांय दवरून बसता तशें सुसेगाद न्हिदता, नाजाल्यार खानार घालता मागीर. सो तें न्हिदला आतां. आनी आमी न्ही आतां तुमी म्हणटली आमी खंय वता काय म्हणून, तर आमकां बी खबर ना एक्चुअली आमी खंय वचपाक भायर सरला ती. कालच्यान अशें खंय या करता. हेका म्हणून नाशिल्लें की फादर्स डे बी म्हणून, ताका खबर नाशिल्लो आयज फादर्स डे म्हणून. सो खंय या अशें अशें करून चिंत्ता मागीर एटलिस्ट म्हणलें चल एटलिस्ट भायर जरी सरया, खंय पावता ती पावता अशें म्हटलें. म्हळ्यार आतां सद्याक नॉर्थाक वता, खंय अशें म्हणून ना. पळय आतां डिपेंड्स. वत आसा जाल्यार बीच सायड बी वचपा ना, वतना जाल्यार वयतलें. कित्याक बायक हें करून त्रास करून कांय उपयोग ना न्ही तेका लागून. आनी म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका काल हांवें तेका सांगलें, मेसेज केल्ली की तुमच्या ते सायडीन नॉर्थाक ते सायडीन खंय वचपाक जाय. ताणें म्हाका खुबश्यो प्लेसीस सजेस्ट केल्यो. मागीर हांव बी कन्फ्यूज जालें. फोर्ट आनी बीचीस बी खूब कितें कितें सांगलें ताणें म्हाका. हांगाच्यान हें बरें आसा तें बरें आसा. सो पळोवया. ते म्हाका म्हणटालो रेड्डी चल खंय गणपती. हांवें म्हटलें नाका सद्या कशें म्हणून ना. केन्ना भायर सरलेले खेपे आमी देवळांनीच वता. सो म्हटलें आसूं अशें म्हणून. मागीर साडी बी न्हेसपाक तें सगळें जायना इतले पयस ट्रॅव्हल करपाक एक बी घेवन न्ही अशें म्हणून आसूं म्हटलें. सो आतां सद्याक तर काणकोण पावल्या, भायर सरल्या. आनीक एक म्हळ्यार मातशें बरें दिसता पळोवन. कितें जाणां दाखयता तुमकां. अभ्यात हो फुडल्यान काळोख जो केला पळय न्हू पावसान, हे सायडीच्यान सगळ्या ते पळोवन तुमकां सांगता इतलें बरें दिसता. पावस ना, उदक ना, गोंयां उदक सगळ्या डॅमार इतलेच दिसाचें उदक आसा. हांगासर बॉम्बे महाराष्ट्रान उदक रेस्ट्रिक्टेड केलां अशें करून आयकून बेजार येयल्लो. म्हळ्यार ऑड अशें दिसतालें रे. आतां पावसान काळोख केला अशें म्हणटा. फाल्यां आनी परवा भरपूर पावस आसा खंय. जेन्ना म्हणटा तेन्ना आसत ना, पूण आसूं देवा कृपेन पडल्या पुरो थोडो तरी पावस ना. पावस नाल्यार शेत ना, भाजी ना, कांय ना, उदक ना, सगळे हालाल जातले न्ही रे. आनी हे पळय हे हांवें टी शर्ट ऑनलायन ऑर्डर करून घेतलेलो. हे गेलो फेवरेट ब्रँड. खबर नाशिल्लें 4 दीस जाले येयलें. हो आसतना तेल्लो पण ताका खबर ना. हांवें काडून दवरलेली पण हांवें सकाळीं दिलें ताका. ना ते म्हाजे रिटर्न आशिल्ले पळय त्या दिसा हांवें ऑनलायन पेमेंट बी केल्लो मरे. प्रिपेड आशिल्लें. मागीर तुका विचारलें काय म्हणून कितें येयलां मागीर तुका हांवें सांगलें ना रिटर्न आशिल्ली ती. म्हागेलें हें ट्रावजर रिटर्न करपा आशिल्ली पळय ती रिटर्न केली तेन्ना. आनी हें घेतलें आनी हाडून हांवें हॉलां दवरलें. मागीर तूं उठून रुमांतल्यान भायर येतकीर हांवें व्हरून कबडान दवरलें भितर. हांवें बी फोडून आशिल्लें तशें दवरलेलें. हेणें आतां ओपन केलां, आवडलें ताका, समलें घातलें तेणें. बाये कडल्यान गिफ्ट म्हणलें तुका. थँक्यू. कोणा म्हाका का बायक? थँक्यू. आणि बायेन ताका सकाळी सकाळी
एक सरप्राईज बी दिलंय. नोट हाय बरेल पण दिलं. खूप बारीक बारीक सरप्राईज दिलंय. आणि फादर्स डे बी म्हणजे याद बी केलं का सांगले आहे फादर्स डे. खबरच ना मदर्स डे बी झालो पण त्या काय आहेत नाशिल्लें एक सेलिब्रेशन काही कुस्कूट बी दिलं ना म्हाका मदर्स डे. किती दिल्लें खंय अशें म्हणटा तूं कितें जाय तें घे पयशे दिता म्हणटा तें म्हाका कितें अशें नॉर्मल डे घेवूं कळना. म्हाका नाका म्हणलें तुगे कांयच. सो पावस काळोख केला पडल्यार पुरो पोवया आनी खंय कशें कितें पावता ती आमी. सद्याक ब्रेकफास्ट बी करून भायर सरलेली आमी. आतां डायरेक्ट जेवणाक मोदी पोवया. मोदी काय ना आतां कितें 11 जावन गेली न्ही रे 11:15 11:30 समथींग जाली 11:15 जाली. सो डायरेक्ट आतां जेवपाक वतली. जेवपाक म्हळ्यार रेस्टॉरंटाक वचपाना. हांवें हेका सांगलां की पार्सल घेवया गाडयान बसून जेवया तें म्हाका कम्फर्टेबल दिसता जेवपाक. नाल्यार खंय रेस्टॉरंटा बी बाय मातशें वयर सकयल करता म्हळ्यार तेका बेजार येता. खूब वेळ ऑर्डर दिता मागीर येता मागीर जेयता मागीर टायम जाता न्ही तेका लागून. सो बायेक हांव तेजें लंच जें आसा पळय तें करून हाडलां. मागीर तेका कितें बॉयल एग बी कितें घेतलें पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक कांयच प्लॅन नासतना भायर सरल्या. पणजे पावुनी मागीर मुखार पळोवया खंय कितें वचपाचें कितें करपाचें तें रे. ओके सो चलो बाय बाय. मेळटा मागीर थोड्या टायमान पावस पडला पुरो. आमी न्ही नावेली पावली पावुना अजून पावपा आयली. चिंचोणी पावली सॉरी चिंचोणी जंक्शनार पावली पावपा येयल्या पावुना अजून. आनी हें पळयात हांगासर पावस स्टार्ट जालो फाटल्यानसून मातसो स्टार्ट जाल्लो. बारीक बारीक पडटलो आतां मातसो पडपा लागलो आनी इतलें बरें दिसता जाणा पावसाक पळोवन. तुवें इतलें फास्ट वायपर मारप इतलो फास्ट पडत ना. पळयात हांगासर पावस पडटा बरो आनी बाय हांगा मस्त न्हिदलां. हांवें पळयात सुसेगाद न्हिदलां. हय आपली न्हीद कंप्लीट करते घरा कडेन की 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 खंय वचपा आसल्यार न्हिदना. मातशें घरा कडेन असं सागलें सूट जालें की उठता. हांगा कितले उलयतात हॉर्न मारता गाडी हालता स्पीड ब्रेकर झेब्रा क्रॉसिंग सगळें पण कांयच हें ना. घरा कडेन मातशें चलत सुद्दां रुमा आमी भितर गेल्यार उठता तें इतली सामकी तेजी न्हीद. आनी हांगा पळय मस्त न्हिदलां. जालें तेगेलें उठपाचें भूक लागता तेका. न्हिदलेलें पळय तें अर्दवर बी न्हिदू ना. हांव म्हटलें बरें न्हिदलें हें सगळें काम करून घेवया म्हणून म्हणल्यार खंय रोखडें उठलें. देव पावलो पावस असो मातसो एक दीस भर तरी पडल्यार पुरो. लोकां बाबड्या उदका बी लागून सामके त्रास. पावसा दिसा पडना जाल्यार आनी केन्ना पडटलो न्ही पावस. तसलो पावस पडूं जाय. बाय 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 कितली रे जीडी पासिंग बी खंय वयता आसता कोणाचें लग्न काजार बी कितें आसता. सो चलो लोक थोडे रेनकोट घालून म्हळ्यार कोणाले गाडयां आशिल्ले दिसता. थोड्यांनी ना वत न्ही पावस खंय पडटा म्हण हाडून ते व्हड भिजता. खूब जाण भिजत वता आनी थोड्यांनी गाडयां आशिल्ले ते व्हडान घातले. आनी अशें बी ना पावस अकस्मात येयलो पावस तशें बी ना. काळोख करून उद्दोवचे नाशिल्लो. आमी घरा कडल्यान भायर सरचे पयलीं आमी रेडी जाताली पळय घरा कडेन तेन्ना लागलेलो म्हळ्यार असो काळोख करून नाशिल्लो पावस. आतां पडपाक स्टार्ट जालो. बाबा माशू येयले माशू येयले पळय फ्लायटीन येयले माशू. बाबा व्हडली जायता पळय ती फ्लायट येद्दीशी तर दिसता. सो आमी पावली परवरी म्हापसा वयता आमी आतां जेवपा खातीर. सो हे पळयात आमची मॅडम बी हांगासर उठली. उदक वेर्णा पावले न्ही तेन्ना उठले ते. पावस बी पडलो काय खबर ना तेका इतलो. वेर्णा क्रॉस करून मागीर उठले. वेर्णा बी न्हिदलेले आशिल्ले ते उठयले ते काय फ्लायट दिसली म्हणून दाखोवपा खातीर. पयलीं काय खबर ना. आनी हे पळयात सगळ्याक रोडाचें काम आनी ट्रॅफिक रोडाचें काम असली कामां हांगासर खंय वतात गे सगळे जाण. हय चल स्ट्रेट. सो आमी वता एका रेस्टॉरंटार आतां. गुगल मारलें की ना म्हाका कांयच शूट करपाक मेळना. हेका सांगता हांव तो तेका ना आपल्या मोबायलाचेर मारलेलो आपल्याकूय पळोवपा पडटा न्ही मोबायल
ताका हाय सांगूंक जाय डायरेक्शन म्हणून तो म्हाका मारपाक लायता गुगल तो मोबाईल हाडून रे तेजे मारप आशिल्लें न्ही सो आमी म्हापसा एक रेस्टॉरंट पळयलें ऑनलायनच चॅक केलें एक्चुली हांवें पार्रांनी एक रेस्टॉरंट पळयल्लें सो तें म्हाका रेस्टॉरंटाचें नांवूच याद जायना आनी हांवें ती रील पळयल्ली एक्चुली सो ती रील बी म्हाका मेळना आतां आनी म्हाका तें रेस्टॉरंटा नांवूय बी याद जायना एक्चुली काल बीन याद जाली न्हू सर्च करता आशिल्लें तें काल बी म्हाका यादच ना तें रेस्टॉरंटाचें सो म्हटल्यार आतां एक ऑनलायन रेस्टॉरंट पळयलां थंय या अशें म्हणून सो गुगल आमकां खंयच्यान व्हरता अजून आसा 5 किलोमिटर सुमार पळोवया खंय पावता ती आनी कशें तें एक ओपन रेस्टॉरंट पळयलां हांवें म्हाका न्ही तें लायव्ह म्युजीक बीन आसता पळय जावं शांत अशें रेस्टॉरंट नाका कित्याक लागून की हेका लागून हें पळय हे अशें करून मागीर थंय न्ही तें शांत रेस्टॉरंट मागीर तें लायट म्युजीक आनी लायटींग बी असलें की तें बेजारता पळय अशें म्हणून तेका ओपन अशें रेस्टॉरंटान या अशें म्हणून हांवें तें पळयलां रेस्टॉरंट पळोवया कशें कितें तें बारीकशें आसा घरानूच अशें कितें तरी नांव बी घरानूच दिसता न्ही तें सो थंय वता आतां पळोवया कशें कितें तें दाखयता तुमकां पावलें की हांव बी फर्स्ट टायमूच वता हे पळय आतां आमी पावलीं हांगासर कोण आसा बीन मरे लोक गामीत आसा हय लाय थंय लावूं मेळना स्विगीची गाडी लायिल्ली आसा लावूं मेळटा न्ही हांगा सो हे पळयात ही वचपा लागली दोगांय हांगासर बीन न्ही म्युजीक बी सगळें चालू आसा म्हाका अशें म्युजीक बी नाका आशिल्लें रेस्टॉरंट न्ही भितर बरें आसा मस्त अशें म्हळ्यार आमचें अशें म्हाका जशें जाय आशिल्लें जशें हांवें चिंतलेलें पळय न्हू त्या टायपूच आसा म्हाका अशेंच जाय आशिल्लें सिंपल आनी चड अशें क्रावड आनी हें तें नाका आमकां कित्याक बायेक लागून तेणी मागीर चड आतां अशें करून खूब लोक बी पळयले न्ही मातशें न्ही तें आतां ऑड जाता तेका म्हळ्यार ती आतां स्ट्रेंजर एन्जायटी जी आसा पळय न्हू ती तेजी डेवलप जावपाक लागली सो तेका लागून हांव अशेंच रेस्टॉरंट सोदतालें आनी बरें मेळ्ळें आमकां हां नानी 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 श्रीवा मम्मा आमी ड्रेस चेंज केलो गाडयेन तो मातसो लीक जातालो न्ही काडलो मागीर घालया म्हटल्यार आनी पॅन्ट घातली दुसरी ड्रेस हांवें पळय रेडू पळय सो हांवें न्ही मातशें हें केलां 0.5चेर गेलें घरा कडल्यान न्ही बायक रवो करून हाडलेलो आयज तें हें करिना न्ही जेवपाक पळयना रायस जो आसा तो तेका लागून हें तरी एटलिस्ट खातलें अशें म्हणून हाडलेलें तेका बी रेस्टॉरंटाक बसून जेवपाक अशें दिसता आसतलें न्ही आमच्या वांगडा अशें म्हणून रेस्टॉरंटाक हें पळयात हांगासर कबाबाचे ताव मारला लायटींग मातशें कमी आसा व्हिडिओ मातसो ब्लॅकआउट जाता कबाब न्ही सॉरी टिक्का खावन काबार केलें म्हाका असली भूक लागलेली हांवें हेका म्हणून हांव बायक बरयता पण म्हाका पीस कट करून दी म्हणून हांवें 2 पीस खाले सद्याक इतली भूक लागलेली बरें आसा टेस्ट आनी चिली ऑर्डर केला ती बी येतली आतां चिली टेस्ट करू ना तुवें बरी आसा मातशी स्पायसी लागली म्हाका न्हू मातशी स्पायसी आसा न्ही बरी आसा पूण आनी बायेचें टिफीन क्लोज केलें अर्देशें खालें तेणें पुरो म्हटलें आनी ह्या टेबलार न्ही ती 2 जाण चेडवां बसता तांकां पळोवपन मुरगट्टा बाय सामक्यो तें आतां मातशें हें जालें तें सेटल जालें बाय बाय सी यू वयता मरे तेंगे वयता मरे आयज हांवें बीन थाली घेतला मोस्टली हांव अशें खंय जेवपाक वयता तेन्ना थाली घेयना हेणें घेतला चनक थाली आमट ना सुका हा क्रॅब सुका न्ही हांवें घेतला किंगफीश थाली सो 2 पीस येयला पण बारीक आसा
राईस पिकल सॅलड हुमण तू जो कुल्ल्याचे सुका तिसऱ्याची किसमूर गाळम्याची किसमूर भाजी सोलकडी आणि मेन म्हटल्यार गुलाबजामुन म्हाका गुलाबजामुन म्हाका जाय आं तुगेलो बीन आयज फादर्स डे न्ही ती म्हाका दिवप तुम्ही मागली आसूं रे तुका हांव कुल्ले दिता बरें आसा कसली हुमण नुस्तें तेका कसली हुमण कसलें सुंगटाचें सो तूं जो पयलीं हां बायेक पळयता बाये पळय थंय तांकां एंटरटेन करता सो तेजे मागीर तूं जेवन घे सो हेपॅक हांगासर बरें हुमण केलां टेस्ट बरो आसा खंय सांगतालो सुंगटाचें हुमण मुळो बी जो आसा पळय तो घातला आनी बरें सुंगटां बी भरपूर आसा हितून आनी केलां किंगफीश मातसो बारीक आसा बट फ्रेश आसा खंय नुस्तें रे चणक बरें आसा रे फ्रेश सो आनी इंटेरियर ताणें सांगलें फ्रेश आसा म्हणून इंटेरियर बी बरो आसा सिंपल आसा जेवण टेस्टी असो जाय इंटेरियर कसोय आसूं जेवपाक गेलें म्हणटकीर आनी आमकां म्हळ्यार हेका बीन अशें आमी गोंयकाराक कितें आसता थाली बरी मेळ्ळी की सगळें बरें चिली वेली हाय सो जेवन घे तूं सो पळय बाय मस्ती करते बाय त्या सगळ्या रेस्टॉरंटा सगळ्या कडेन भोंवून येयले ती आनी दोग जाण ताका सोडीत ना कशीच फोटो काढून फोटो बी म्हाका विचारता फोटो काडू का हाय तूं घातलो ना हाय आनी ते म्हाजे ब्लॉग्स पळयता खंय ते एकले आशिल्ले सांगताले आपूण विडियोज पळयता म्हण तुजे न्ही रे बाबा दिदी आमगे विडियो पळयता न्ही रे सो ताकाच न्ही दिता सो जेवण बी जालें आमचें जेवण बी बरें आशिल्लें आनी प्रायस बी व्हडलीशी कांय ना बरी आसा न्ही रिजनेबल टायप अशी आनी बरें लोकल ऑथेंटीक टेस्ट हुमण म्हाका मस्त लागल्या मुळ्या भाजी तर आनी मुळ्या भाजी तुमकां सांगता इतली बरी जाणा बेस्ट आशिल्ली मुळ्याची भाजी दोगायली हांवेंच खाली बरोबर सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता जेवण खावन सामकी टुंड जाल्यार आतां डिसायड करता नेक्स्ट खंय वचपाची ती ओके सो चलात आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवी आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 म्हण त्या खंय पळय सकयल वचून उबी रावला बाय 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 म्हणटा रे कितें पयशे सोदता रे सो चले आतां नेक्स्ट व्हिडिओन सेकंड पार्ट जो आसा पळय तो कित्याक खूब लॉंग जाता न्ही व्हिडिओ ताका लागून